एवरीवन. सो हो न्ही क्लिप न्ही कालचो हांवें शूट केलेले आनी काल तुमकां हांवें सांगलेलें की आयच्या ब्लॉगान तुमकां सांगतलें हांवें कित्याक लागून सगळें प्रिपरेशन चालू आहा तें. सो थोड्यांक आयडिया आयिल्लें आसा, थोड्यांक हें खबर ना. सो फाल्यां न्ही आमच्या कॉलनी आसा क्रिसमस पार्टी. सो हांव न्ही मोमोज स्टॉल घालता. 2 वर्स जाले हांवें घालूंक ना, कित्याक शिव एक वर्सान न्ही शिव नासलेलो, तो आसलेलो इव्हेंटाक. सो तो जाय पडटा मातशें कितें सिलिंडर बीन सगळें व्हरपाक बीन न्ही तो एकटो जाय पडटा. सगळें न्ही म्हाजे कडेन जायना. सो मागीर लास्ट मंथ न्ही सॉरी लास्ट इयर न्ही हांव आसलें प्रेग्नेंट. सो हांवें तें करूंक ना. सो दीस टायम म्हटलें एक उमेद कशें म्हाका खूब लायक अशें न्ही की पयशा लागून पयशे मेळटा म्हूण ना. एक उमेद जितलें तूं लायफान बिजी उरता पळय तितलेंच तुका हेल्थाक बरें अशें म्हणटा. सो म्हटलें की दीस टायम घालया स्टॉल. सो हांव घालतलें मोमोज चिकन आनी पनीर. सो म्हटलें दीस टायम इश्यू आसा जायना. सो केन्नाच हांवें न्ही कोणाचो हेल्प घेवंक ना. सो दीस टायम न्ही हांवें आमचें जे तुका दिसता आसतलें ती बायल ते आमच्या कॉलनीन रावता. सो तिका आपयलें हांवें मातशें म्हाका हेल्प करपाक. सो हांव न्ही एकटेंच करता सगळें. हेज्या पयलीं हांवें सगळें एकटेंच केल्लें आसा हांवें आईन. सो दीस टायम न्ही इश्यूका लागून न्ही मातशें म्हटलें तिका आपोवया, मातशें ती लाटोन बीन दितलें. सो थोडेशें म्हणजे हेल्प जातलें न्ही आनी जायना एकटे कडेन सगळें. सो म्हटलें तिका आपोवया. सो तिका हांवें कालू आपयलें आनी आयजूय तिका आपयलें हांवें आनी फाल्यां 1-3 दीस तिका हांव आपयतलें. आनी भयण्यो आसा ते म्हाका मातशें बरें हेल्प करता, ते आपलें आपुणूय करता आपणालें. सो सगळ्यांनी मातशें मेळोन केलें न्ही मातशें बेगीन जाता आनी चड जाता. सो हांगासर न्ही हांवें ते मोमोजचे ते हें आसा पळय भायले, सो ते हांव करून न्ही एक डब्यान भरून दवरता. सो तेज्या वयर न्ही मातशें कॉर्नफ्लावर लावून न्ही दवरलें न्ही एक 2 दीस 3 दीस 4 दीस ते बरें उरता. कळ्ळें. चडूच ताका न्ही प्रेशर घालूंक जायना एकाच्या वयर न्ही एकाच्या वयर चड घालनाकात कित्याक तें मागीर न्ही वजन पडटा न्ही तें मागीर चिकट्टा. सो दवरच्या पयलीं डब्यान ताका मातशें हें करूंक जाय कितें कॉर्नफ्लावर लावून न्ही बरें दवरलें न्ही आनी फ्रिजीन तें खूब दीस न्ही बरें उरता. ओके. सो हें सगळें हांव करून घेता. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. सो सकाळचें मातशें हांवें तुका म्हणजे हेज्या पयलीं हांवें तो क्लिप घातलो काल काडलेले हांवें. तुमकां सांगलां की हांवें फाल्यां आसा आमच्या कॉलनीन क्रिसमस पार्टी. सो चिंतलां 2 वर्सां नंतर हांव घालता स्टॉल. 2 वर्सां घालूंकूच नासलेलें. 1 वर्साक न्ही शिव नासलेलो. मागीर लास्ट इयर हांव प्रेग्नेंट आसलेलें. सो घालपाक म्हाका खूब उमेद. अशें न्ही की पयशे लागून पयशे मेळटा तशें न्ही. एक उमेद एक दिसा खातीर हय का न्ही. लायफान जितलें बिजी उरलें न्ही तितलें बरें जिवाक. ओके. सो जस्ट सकाळीं हांव गेल्लें डॅल्फिनोजान सगळें जें मोमोजाक कितें कितें लागता भाजी बीन चिकन पनीर सगळें घेवन येयलें हांव. ओके. सो इश्विकाक घातलेलें जुलान आनी हांव हालयता हातून न्हिदात ना म्हटलें काडलें आनी सकयल घातलें. सो ती आयिल्ली आसा. सो तिणें स्टार्ट केलें लाटपाक. सो आतां म्हाका तें कॉर्नफ्लावर लावून न्ही ताका एक डब्यान घालून दवरूंक जाय फ्रिजीन. सो आतां आमी मोमोजचें हें करतलें भायलें म्हणजे पीठ कालयतलें. तें जालें की मागीर सांजचें सगळें आमकां भाजी बिजी कट करूंक जाय. चिकन बिकन स्टीम करून कट करून सगळें रेडी करून दवरूंक जाय. फाल्यां मागीर सकाळीं उठलें की मागीर म्हाका सगळें स्टफींग बी रेडी करूंक जाय. ओके. सो आतां आमी स्टार्ट करता की तो न्हिदना खंय ताका घातला हांवें. सो हांगासर न्ही सगळें ऑलमोस्ट तिणें स्टार्ट केलां. सो आनीक आमकां पीठ कालोवंक जाय. सो हें सगळें न्ही म्हाका आतां एक डब्यान घालून दवरूंक जाय. पीठ लावून ताका फ्रिजीन दवरलें न्ही एक 5 to 6 दीस बरें उरता. सो म्हाजें फाल्यांच न्ही सो म्हाका टेंशन ना. सो काल कितून केली गे आमी हितून न्ही हितून जागो आसा हितून घालून दवरता. हितून जागो आसा म्हटलें ते हितून घालून दवरुया. सो आई आसा हांगासर. आई हाय म्हण. आई करता आयज फाल्यां आपूण पुलाव बिर्याणी करता. सॉरी पुलाव शेपू आसलेले न्ही हे पळय शेपू आसलेले बाल्कनीन शेपू काडला म्हटलें कर म्हटलें बिर्याणी सॉरी पुलावूच कर म्हटलें की रोखडें जाता न्ही. सो ताका लागून आनी दाळ कर भाजी कर जायना सगळें न्हू. हांगा खेळटा हांगासर. तें पॅन दिनाका रे तुका पप्पा हाडा तें. सो हितून घालून दवरता हांव. सो हांगासर ऑलमोस्ट जालें. टोटल 4 kg पिठाचें केलें हांवें. एट प्रेझंट 4 kg केलां. पळयता फाल्यां स्टफींग करतलें. मागीर सपोज स्टफींग बी उरलें आनी हें समज कमी पडलें जाल्यार आनीक पीठ घालयतलें. सो ती आतां परत 1 kg केलां आमी. सो ती हांव फाल्यां हें करून वयता आपूण. तिजो आयज बड्डे. सो ती सांजची येता फाल्यां 7 o'clock. तेन्ना आमकां सगळें भाजी बिजी कट करून दवरूंक जाय. सो ताका लागून. सो ऑलमोस्ट जालें आमचें इतलेंच उरलां. वाडू आयज आमगेर हें केलां पुलाव बिर्याणी बऱ्या सगळे भाजी शेपू बी घालून सगळें पुलाव एकदां वन टायम 2दा जातलें. जायना
भाजी आई सोमवार न्ही का खायना काय नॉनव्हेज ताका लागून सो म्हटलें दोगांनी बिर्याणी करतलें अशें डब्यान भरून दवरलें न्ही अशें पिठो लावंक जाय वयर कॉर्नफ्लावर अशें कॉर्नफ्लावर लावून न्ही दवरपाचें तें की आतां बरें नेक्स्ट डे चिकट ना बरें उरता मागीर फ्रिजीन दवरपाचें मेन इशूकाचें काम जालें ताका जस्ट भयणीन ताका आतां एप्पल प्युरी बरयलें तें टेन्शन ना तो निघतलो ओके चला मागीर म्हाका चिकन स्टीम करूंक जाय मागीर ताका फायन चॉप करूंक जाय खूब कामां आसा मागीर ओके सो आयज तशी हांव इतलें शूट बीन कांय करचें ना कित्याक कामांय बेगीन जावंक जाय ओके मागीर सो हेंचे हांगासर पुलाव पाटी थंय जागो ना घे घे बसा जेवून घ्या सॉरी सॉरी लागले सो हांव बसता जेवपाक हें पळयात पुलाव शेपू पुलाव पिकल आनी हें आसा चिली कर्ड चिली आनी पापड सो अजून चालू आहा तेंचें थंय पळयात सो म्हटल्यार हांव पयलीं जेवून घेता मागीर फुडलें काम करूंक जाय जस्ट थोडेंशें उरलां करपाचें तो जालें एक काम करून गेली ती आतां न्ही ती 7 येतली भाजी बिजी कट करपाक सो म्हटलें यो म्हटलें सुशेगाद तुजो बड्डे न्ही ताका लागून यो म्हटलें सो लाडपाचें काम जालें आतां ती मागीर येतली म्हणजे म्हटलें 3:30 जालें इशू न्हिदला म्हटलें एक मातशें रेस्ट घेवया म्हटलें एक मागीर ती येतली 7 सो कॅबेज बी सगळें न्ही मातशें हांव वॉश करून दवरता कित्याक सुकतलें न्ही मागीर ताका लागून सो वलें कट करून दवरप तें मागीर वास मारता सो बरें धुवून न्ही ताका आतां अशें वाऱ्यार घालता सुकतलें तो सगळें हांगा न्ही भाजी हांवें मातशें वॉश केल्या बरें आनी दवरलां हांगासर मातशें वाऱ्यान सुकतलें तर सांजचे न्ही 7 जाल्ले आसा जस्ट आमी रेस्ट केले मागीर उठून च्या पिलें आनी हांगा कामाक सुरवात केलें ते म्हणटात न्ही कोणाचेर न्ही लायफान न्ही डिपेंड रावूंक जायना हय का न्ही सो ती बायल म्हणपाली आपूण 7 o'clock येता म्हणपाली सो मागीर तिणें फोन केले आनी ती म्हणपाली आपूण येयना आपूण खंय म्हापसा गेल्ली खंय सामान हाडपाक मागीर जस्ट आत्तां पावलें आतां म्हाका जेवण करूंक जाय खंय केक कटींग करूंक जाय खंय घरा कोण येवपाचें आसा खंय आवयस आनी म्हाका ताका सामकें भिरभिरपा लागलें आतां कितें करतलें तिका कांय उलोवन कांय फायदो ना हय का न्ही बड्डे न्ही सो आसूं म्हटलें आनी लागली आमी करपाक सगळें स्टार्ट सो भयण हांगासर न्ही कॅरेट ग्रेट करता कॅरेट न्ही मातशें ग्रेट करपाक न्ही खूब मातशें प्रॉब्लम जाता म्हणजे हात सामकें दुखता सो आई म्हणपाली आपूण मातशें साला बीन काडटा आनी आपूण ग्रेट करता म्हणपाली भयण आनी एक बरी गजाल म्हणजे शिव आयज बेगिना येयल्लो सो इशूक बी उठल्यार न्ही कांय प्रॉब्लम ना शिव घेवन बसतलो सो आतां आनी उपाय ना न्ही सो करया म्हटलें आमचेंच काम आमीच करया म्हटलें सो सायडीन हांवें चिकन बीन सगळें काडून दवरलेलें भायर हांवें डीप फ्रिजीन दवरलेलें सो करया म्हटलें बेगिना आनी कॅबेज बीन न्ही फायन चॉप करपाक न्ही आतां कांय प्रॉब्लम ना कित्याक हांवें तें चॉपर हाडलेलें पळय तेतून घातलें न्ही सामकें फायन चॉप जाता सो पयलीं हांव कितें करतालें हातीनूच ताका कट करतालें आनी तें सारकें जायनालें कळ्ळें तुमकां न्ही व्हडलें धाकटें जातालें सो मोमो स्टफींग न्ही सारकें फायन चॉप आसूंक जाय सगळ्यो भाजयो ते मागीर बरें पडटा कळ्ळें न्ही सो हांगासर पळयात तुमकां दिसता आसतलें सामकें फायन चॉप जाल्लेलें आसा चिनू म्हणटा आपल्याकूच जाय करपाक सो तेतून न्ही हात दुखता सो म्हटलें हेतून कर हितून जस्ट थोडें वयता आसूं म्हटलें घे रे फक्त हांगा दाब आनी कर येस जालें फायन चॉप पुरो हें तूं करतलो येस हे पळयात काडी पा हें पळयात फायन जालें ओके हें चिनू दिया काम आमी सो हांगासर हें पळयात ऑलमोस्ट जावपा येयला आनी चिकन ब्रेस्ट हांवें घातला बॉयल करपाक सो आतां बॉयल करतलें हांव बरें आनी फायन चॉप करून न्ही फ्रिजीन दवरतलें सो सगळे जाण हांगा बसला जेवपाक ऑलमोस्ट जालें आमचें भाजी बिजी कट करून फक्त चिकन म्हाका आतां कट करूंक जाय पार्सल हाडलेलें कित्याक सकाळीं पुलाव केल्लो न्ही जस्ट थोडोसो आसलेलो म्हणलें दाखयता तुमकां सो हांगासर हें आसा बटर गार्लीक नान आनी आसा वॅज दिवानी हंडी सो जेयता 10 जाली सो मागीर म्हाका थोडें सामान बीन काडूंक जाय शेगडी गॅस शेगडी काडूंक जाय म्हाका सो फायनली न्ही सगळें जाल्लें आसा 11:30 जाली चिकन तें हांवें न्ही आमी न्यू मिक्सर हाडला न्ही तितून म्हाका बरें जालें ताका स्पेशलूच एक जार आसा हे पळय चिकन मिन्सींग करपाक सारकें फायन जालें सारकें चितलेलें की कट करया हातीन कट केल्यार न्ही पीसीस मोठे बडे जातले तेतून केलें हांवें कांय तशें शूट करून आयज कित्याक एक तर कामां लागलें न्ही शूट कर कॅमेरा सेट कर हें सेट कर हांगाच टायम वयता सो ताका लागून आनी तिणें आयज एंड टायमारूच हें केलें
आपण येना म्हणपा आली सो जालें बरे भशेन तिगाणा मेळून बिने केले कॅबेज बी आमी हातीन चॉप करूंकूच ना ते आमचे कडेन तें आहा न्ही चॉपर बी तितूनच केलें फायन जालें सारकें आनी हांगासर दाखयत हांगासर सगळें हांवें कितें जाय तें फाल्यां टिश्यू पेपर प्लेट मागीर कॅरी बॅग कोणाक पार्सल व्हरपाक बी मोमोज ते सगळें कंटेनर बी सगळें हितून घातलां आनी हें हांवें स्पेशली आमकां जाय हाडलेलें हांवें हें पळय तें फाल्यां म्हाका थंय व्हरपाक सो चॉपिंग करपाचें काम सगळें जालें फक्त कांदे हांव सकाळीं चॉप करतलें रातचे चॉप करून फ्रिजीन दवरूंक जायना सो हांव सकाळीं कांदे बीन चॉप करतलें ताका चड टायम लागचो ना सो उठल्या बरोबर न्ही हांव बेगीन उठतलें फाल्यां पयलीं स्टफींग रेडी करतलें कित्याक स्टफींग न्ही रेडी करून बरें थंड जावंक जाय मागीर ताका मीठ घालूंक जाय नाजाल्यार उदक सुट्टा सो तें एक काम जालें पळयता इफ कॅबेज बिबेज सगळें आसा पनीर एक उरला ग्रेट करपाचें तें फाल्यां करतलें तर शिवाता म्हटल्यार मातशें वयर चड आयदनां आसा आयदनां काड म्हटलें पळोवया आतां चडशीं हांव न्ही पनीर चड करतलें कित्याक आमच्या हांगासर न्ही नॉर्थ इंडियन चड आसा ते नॉनवेज बी चड खायना सो चिकन थोडें करतलें पनीर चड करतलें खुबशे न्ही पनीर खावपाक हें करता सो आयदनां काडटा शिव हो नाका इतलो व्हडलो कित्याक हो घेता हो सारको दाखण दी दाखण दी ते दवर आसूं धापपाक मोमोज घालपाक हितून घालचें ना हे खूब व्हडलें जालें नाका घे प्लेट नाका ओके सकयल दवर सो ते व्हडलें आनी सकयल आसूं न्ही कित्याक वयर काडपाक नाका इफ जाय जाल्यार व्हरता हांव आसा हो पुरो म्हाका हितून सगळें स्टफींग करपाक हितून हें करता पनीर भाजी हितून करता तो एक आसा आनी हांगा एक आसा हें पळयात सो हितून हांव पनीर करतलें बरो आहा आनी हें आसा हांगासर पुरो हें आसूं काडला न्ही आतां आसूं सांगूं शकना फाल्यां आसूं ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर आई बाय म्हण बाय तिमी जर न्हिदला भितर आसूं म्हटलें ओके चला बाय